लोकशाही रे बाबा लोकशाही खेमानीला लोकशाही जशी पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाही जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेदरुल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाही। अरे जाली मरे तयारी त्या बाईक हांगा मिटींग घेऊन दुसरेकडे वचपाक जाय। अरे पास्कॉल तुझे लोक खंय पावलेत रे? येतात रे ते वाटेगाव वाटेक आसात मरे? चला 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 बसत येत येत। अरे भाई येलो भाई काटा कशा आहात तुम्ही? हॅलो अरे खंय ना लोक अजून ना मरे येतले बाई कितें हाणू ह्या दिसांनी कितें आसा ह्या दिसांनी मातशे हे दीस पळय हे मातशे कामाचे दीस न्हू लोकांचे काजू मिजू लागले आहात न्हू ताका लागून मातसो प्रॉब्लेम आहा बसात तुमी। अरे गोयना काजू बिजू मे म्हयन्यान उरता न्हू रे इलेक्शन डेट डिक्लेअर जाल्या आमकां कामां खूब आसा हां सगळे कडेन आमकां पावपाक जाय दीस थोडे आसा म्हणटकूच आमी बेगीन बेगीन कामाक लागोंक जाय आंबे काजू बिजू हे फुडें आमच्यान करीत राव येता न्हू ना त्या वाड्यार लोक मरे ह्या वाड्यार येवपाक तयार ना थंय एक मिटींग घेवंक जाय। अरे गोयना त्या वाड्या वयले लोक हांगा कित्याक येवंक सोदिना रे? भाई कितें जालां न्हू फाटले असेंब्ली इलेक्शनाक मरे तो पाणगो आसलो पळय त्या पाणयान मरे वाड लायली। अरे 2 व्हड्याचेर पांय दवरून गांवांतल्या लोकां मदें 2 ग्रूप करून उडयले। कशें आसा मरे गोयना जर प्रत्येक बारीक वाड्यार मिटिंगा घेवंक लागल्यो जाल्यार आमी फुडें पावचेच ना मरे आनी ही फूल एरिया आमकां कवरूच करूंक मेळची ना। हे पळय भाई त्या वाड्यार जर तुमी पावनात न्हू जाल्यार ती मतां मेळपाक सारकी गॅरंटी कमी आं। बरें बरें पयलीं हांगा तरी सुरवात करुया आमची मिटींग मागीर तें पळोवया। हय हय आमी कमेस करया मिटींग कमेस करया न्हू तर हांगा जमिल्ल्या म्हाज्या भावानू आनी भयणानू तुमकां खबर आसा येता ते म्हयन्याची 12 तारखेक इलेक्शन डिक्लेअर जाल्लें आसा म्हणटकूच हो आमचो भाई इलेक्शनाक बसता। उबो रावला काय बसलो आनी सारकें सांग मरे। अरे कितें उलोवपाचें आहा तें फुडें येवन उलय रे। हां तर हांव आतां आमच्या भाईक रिक्वेस्ट करता तेणी तुमकां मार्गदर्शन करचें भाई भाई बसोन उरले उपकारता। माचीर आशिल्ले म्हाजे हे गोयना डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट बाब सेबस्त्यांव आनी ब्लॉक कमिटीचे सेक्रेटरी बाब हेमत आज आमी कितें पळयता वयता थंय हें कोणाचेच कोणाकूच पडूंक ना आतां जावं ते वाटेनसून येतालो येताना सारके रस्ते ना गांवान उदक वचपाक गटारां ना अरे कितें ही म्हारगाय अरे कितें करप्शन आमच्या गरिबां कडेन कोणूच पळयना आं कशें जातलें रे? दोत्तो अप्पा केसो मिटींग रे? अरे सध्या इलेक्शनाचे हें चालू जाला न्हू मिटिंगो कितें तरी आयला आसतलो कोण उमेदवार यो पळय आयकुया तरी यो बस 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 तूं बस। भाई एक मिनिट ना आमचो दत्तू अप्पा आयला भाई हो दत्तू अप्पा आनी दत्तू अप्पा हो आमचो भाई तुमचें कितें आहा तें चलून या बरें। आतांच आमच्या मदीं आमचो दत्तू बाप्पा आयला आसा कितें सांगू तुमकां आमच्या ह्या देशात आमच्या ह्या राज्यांत आमकां गरिबांक कोणूच पळयना त्या खातीर आमकां हें करचें पडटलें। हांव तुमचो चड वेळ घेना तुमचे प्रश्न कितें आहा जाल्यार मुखार येवन मांडार म्हणल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें फुडें हें करपाक। ह्या इलेक्शनाक तुमी म्हाका मत दिवचें म्हाका एक संद दिवची हांव तुमची कामां करतलो अशें आशा बाळगून हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां।
आतां आमचे जे कितें डिमांड आहात पळय ते आमी भाई मुखार मांडया. कितें म्हणटा दत्तू अप्पा तूं? दत्तू अप्पा, तुमच्या सारक्या विचारवंताच्या माणसान आमकां आमच्या वांगडा कॉपरेट करपाक जाय. तुमचे विचार महान आसा. तुमी हें केलें जाल्यार आमकां हें सिरियस घेवचें पडटलें. म्हाका एक पयलीं सांगा पळया, तुमी प्रत्येक फावट तुमी उलयतना हें म्हणटा, तुमकां उतर ते शब्द ना जागो ना थंय कितें तरी घालपाक म्हणटा म्हणून वायट धरूं नाका. कितें आसता दत्तू अप्पा, कितें करतले जाल्यार ताका हें आसचें पडटा. हो दत्तू अप्पा बरो कडक मनीस कितें रे. हय 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 दत्तू अप्पा, तुमी फाटीं म्हणटाले न्हू ते वाड्या वयले शाळे कडेन रिटेनिंग हॉल बांदपाक जाय, तेचे विशीं उलयात न्हू. अरे हांवें सांगलें जाल्यार तुमी बांदून दितले तें खबर आसा रे. पुरुशा सांग तांकां, फाटले 5 वर्सां पयलीं पळय जेन्ना तुमचो तो पयलींचो उमेदवार आयल्लो पळय, ताणें आमकां हेंच सांगलेलें मरे. खंय कितें करून दिलें आमकां? दत्तू अप्पा पळय, लोकांची कामां करपाक जाय जाल्यार न्हू आमकां पयलें हें करचें पडटलें. कितें आसता दत्तू अप्पा पळय, कामां करतलो जाल्यार पयलें आमी निवडून येवपाक जाय. मागीर आमच्यान कितें कामां करूं येता. आमच्या फाटलीं कितलींच वर्सां जालीं आमी ही कामां करीत येयल्लीं आसा. अरे म्हाज्या दारार कोणूय क्लबाचो भुरगो येयलो जाल्यार ताका रिकाम्या हात्यान हांवें केन्नाच परतून धाडूंक ना. न्हय रे हेमत? हय हय केन्नाच धाडूंक ना. अरे म्हाका एक सांगा, तुमी आतां इलेक्शनाक उबे रावंक सोदता, गटरां बांदप, क्लबाक हेल्प करप, ही तुमची कामां अशी समजता तुमी? आनी बाई हें चोय, आमच्या नोवाक मरे कितलो तेंपूच जालो उदक येना. आमची बायलां शेजाऱ्याक वचून त्या जोरीचें उदक हाडटात. आगो सांगात मगो बसल्यात ती कित चोयताय, सांगा बाई. अरे कोई ना, येदोसो आमचो हो गांव मरे. हां, ह्या गांवान उदक हाडपाक कांय कठीण ना मरे. कांय हाडूं येता, जाय जाल्यार केन्नाय हाडूं येता. पूण हे बायलांचे हाल पळयल्यार म्हाका बरें लागना. पळय बाबा, हांव मरे खंयच्याच पक्षाचो मनीस न्हय. म्हाका कोण मंत्रीय लागना आनी आमदारूय लागना. म्हाका म्हाजो देश आनी म्हाजें राज्य व्हडलें. आमच्या बाईचे अशेंच आसा विचार. ताका देशाचे सोडून आनी कसलेच पडलेले ना. भाई, तुमचे विचार म्हाका पडटात. पळया, गांवांत जर उदरगत जावंक जाय जाल्यार पळया, गांवांत रस्ते येवपाक जाय, सोपाणां येवपाक जाय, रस्त्या वयल्या खांब्यांक लायटी येवपाक जाय, तरच आमची उदरगत जातली. आनी दुसरें म्हटल्यार ह्या बायलांक आमच्या सारकें उदक गावपाक जाय, तांकां त्रास जावपाक जायना. अरे बाबा, पंचायत पळय आसता त्या इलेक्शनाक उबे रावल्ले मनीस येवन सांगता आमी रस्ते करतले, गटारां बांदतले. जिल्लो पंचायत पळय जेन्ना जाता तेन्ना ते येतात आनी आमकां तेच सांगतात आमी रस्ते करतले, गटार बांदतले. आमदार पळय जावपाचो आसता तेन्ना ते परते येतात, आमकां तेच सांगता रस्तो बांदतले, गटार बांदतले. खासदार येता तेन्ना तो तेच सांगता गटार बांदतले, रस्ते सांगतले. आमी हेच आयकपाचें रे. दत्तू अप्पा पळया, तुमी म्हणटात तें सारकें आसा. आनी कोणी पयले फावट कितें सांगलां हें म्हाका खबर ना. पूण जर तुमी ह्या इलेक्शनान म्हाका जर तुमी निवडून दिले जाल्यार तुमची ही कामां 2 वर्सां भितर जर हांव पूर्ण करिना जाल्यार ह्या म्हाज्या पदार म्हाका रावपाचो कसलोच अधिकार ना. हांव पूर्णपणे राजिनामा दिवन मोकळो जातलो. पुरो पुरो आनी उलोवना काय, हें आयकूंक मरे बरें दिसता. पूण तुमी विधानसभेन, लोकसभेन आमदार लोक कितें शिगमो खेळटा पळय ते आख्खे जगभर लोक टीव्हीचेर चोयता. हां, तुजें नांव कितें बाप? तो बसत्यो. वस्त्या बाप, पळय आजून पासून हांव विधानसभेन पावूंक ना, कळ्ळें न्हू. तुमचे कितें प्रश्न आसा न्हू ते विधानसभेन पावल्या उपरांत हांव तुमचें सगळें कितें आसा पळय तें हें करतलो. कळ्ळें न्हू तुमकां? बरें बरें. मागीर तुमचें कितें आसा पळय ते प्रश्न तुमी बरोवन दिल्यार बरें, मागीर आमकां हें करपाक बरें पडटलें. ओके ओके. आमचो भाई इलेक्शनान पडोंक सोदिनासलो. लोकांनी सांगलें ताका तूं इलेक्शनाक राव म्हणून तो आतां फुडें सरला. अरे तूं पळय कितें सांगता ते सगळे अशेंच उलयतात. फोर्स केला म्हणून इलेक्शनाक रावता म्हणटा, पूण निवडून येतकूच कामां करिना आनी ताका कितलोय फोर्सार केलो अशें कर आनी तशें कर म्हणून तो आपल्याक जाय तेच करता मरे. दत्तू अप्पा,
ह्याच मरे उमेदवारांक पळोवन आमकां वाज आयला. 2 वर्सां 3 वर्सां अरे 4 वर्सां हांकां निवडून दिवन हे आमच्या लोकांचो कांय प्रश्न सुटना हेंचेशीं. म्हणटकूच हे फावटी आमी नव्या मनशाक चान्स दिवन पळोवया. अरे गोंयना हांव ना खंय म्हणटा रे, तुजे विचार बरोबर आसा. पूण म्हाका एक सांग, जो मनीस राजकारणांत भितर सरूंक सोदता ताका आपल्या कर्तव्याची आपल्या कामाची जापसालदारकी खबर आसपाक जाय. हय हांव तुज्या भाईक कांय खबर ना, जापसालदारकी खबर ना अशें म्हणना. पूण हांव फक्त सांगूंक सोदतां, फक्त गटारां बांदप, रस्ते बांदप हीच कामां न्हय. प्रत्यक्ष काम म्हणजे कृती कितें हें कळपाक जाय. दत्तू अप्पा, हांव म्हणटा तें हेंच. पळय, तुमचे विचार कितले ज्ञानी आसात, तुमी खूब जाणकार आसात. तुमच्या सारक्या मनशान आमच्या बरोबर राजकारणांत उतरूंक जाय. तुमच्या सारक्या मनशाची आयज ह्या गांवांक गरज आसा. अरे राजकारणांत केन्नाय येवं येता, पूण राजकारणांत नासतना सुद्दां मरे समाजकार्य करून खूब वावर करूं येता. आतां म्हाका एक सांग, तुमी उबे रावतात इलेक्शनाक, तुमकां निवडून दिता. तुमी विधानसभेन जावं लोकसभेन कितें चर्चा करता रे कसल्या विधेयकाचेर? फक्त नाका जाल्ली झगडी करप, हें उलोवप तें उलोवप, नाका जाल्ले विशय हाडप. पूण जे लोकांचे जे लागणूक आसा ते विशय तुमी हाडून केन्नाच मांडिनात आनी ताजेर केन्नाच भासाभास करिनात. आनी विधेयकां जेन्ना मांडटा कोण तरी ती भासाभास करनासतना तुमी संमत करता मरे. आतां पळय, आमच्या विधानसभेन फाटले फावट आमचो मुख्यमंत्री एक उलयतालो. आयचो मुख्यमंत्री जेन्ना विधानसभेन पळय ऑपोजिशन लिडर आशिल्लो तेन्ना एक उलयतालो. अशें बदला बदल जावंक फावना रे. आतां MOI इश्यूचेर पळय कितें जालां तें, पयलीं एक उतर दिलें, आयज एक केलां. अशें करूं नाकात. सारकें दत्तू अप्पा. पळय हांव कितें म्हणटा तें पळया. अशा मनशाक निवडून लोक दिता पळय ही लोकांची चूक. लोकांनी पळोवंक जाय कोण सारको आनी कोण सारको न्हय. जर एका मनशाक आमदार जातलो जाल्यार ताका अभ्यास जावो पडटा. अभ्यासूच जावन तेणी आपली जापसालदारकी कशी सांबाळूंक जाय हें तेणी पयलीं शिकचें पडटा. तेन्नाच हो आमदार म्हणून सोंपता. नाजाल्यार हांगासलें थंय थंयसलें करपाक अशें चलचें ना. त्या खातीर दत्तू अप्पा तुमचे विचार आमकां पडटात. पूण हांव कितें म्हणटा मरे, तुमी जे आतां डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय, विकास हो कसलो विकास रे? गटारां बांदप, रस्ते करप, लायटी करप हे विकास? अरे मनशाक सुदरात, मनशाचो विकास करा, हाजे बद्दल तुमी कांयच उलयना. रस्त्याची कामां, गटाराची कामां करप ही सरकारी अधिकाऱ्यांची कामां, ती तुमची न्हय. म्हणटकूच हांव कितें म्हणटा मरे, त्या वाठाराची कामां त्या लोकांनी करूंक जाय. तुमचें म्हणणें म्हाका पडटा दत्तू अप्पा, हें खरें आसा. हांव मरे तुमकां व्हडलें तत्वज्ञान सांगिना. म्हाजें इतलेंच म्हणणें की मनशाचो मरे भौशीक विकास जावंक जाय. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक एक सांगूंक सोदतां, आपलें मत मारलें आनी आपलें काम सोंपलें अशें धरूं नाकात. मत मारतना मरे प्रत्येकान विचार करूंक जाय की आपल्याक तो दिल्लो हक्क आसता म्हणून. हाजे पयलीं तुमी खुबदां मतां मारलीं आसतलीं, पूण तुमची कामां जावना म्हणून वाजोव नाकात आनी मत मारिनासतना रावूं नाकात. परतें मत मारा, कित्याक तो तुमचो अधिकार. पूण एक याद दवरात, तुमी मत मारतना विचार करा कोण कॅन्डिडेट बरो, उमेदवार कोण बरो तो, आनी ताजेर तुमी मत मारात. हांव परतें सांगता तुमकां, ह्या इलेक्शनाक तुमी भायर सरात, प्रत्येक जाण घरांतल्यान भायर सरात आनी आपलो हक्क मारात. लक्षांत दवरात, तुमचें मत म्हणल्यार तुमचो आवाज, तुमचें मत म्हणल्यार तुमचो अधिकार. आनी तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता तें वापरूंक तुमी विसरूं नाकात. घरांतल्यान प्रत्येक जणान ह्या इलेक्शनाक भायर सरपाक जाय. लोकशाय.